आमचे काँग्रेस पक्षाचे लोकसभेचे विरोधी पक्ष नेते श्री राहुल गांधीजीन कशा पद्धतीन लोकसभेच्या इलेक्शनाक आणि विधानसभेच्या इलेक्शनाक वोट चोरी जाली हे एक प्रेजेंटेशन दिवन हे व्यवस्थित ताणें हो मुद्दो मांडलेलो। कर्नाटकाच्या एका कॉन्स्टिट्युएन्सीन जवळपास 80,000 मतांची वोट चोरी जाली आणि तातूंतल्यान 8-10 सीट लोकसभेचे बीजेपीन जिखले आणि सरकार स्थापन केले। त्याच पद्धतीचेर महाराष्ट्रान तशाच पद्धतीन वोट चोरी जाली आणि थंय बी बीजेपीचे सरकार महाराष्ट्रान आयले। आता जशें विलेमान सांगला तशें की ही वोट चोरी फक्त वोटिंगा पुरती मर्यादित ना। आता जर तुमकां ज्या वाठारान आमी हांगाच आसा नागा मशिदान थंयचो एक कालचो तुमकां आतां इन्सिडंट तुमी पळयात जो पंचायतीन घडला, होय बी एक वोट चोरीचो भाग। नागा मशीद एरिया ही ट्रेडिशनल एंटी बीजेपी वोटर, एंटी बीजेपी ही वाड जावन आसा। त्याच प्रमाणे नागजर होय बी एंटी बीजेपी ट्रेडिशनल वोटरांचो भाग। आणि ह्या भागान जो निवडून आयिल्लो जो हांगासरलो पंच आशिल्लो तो काल अचानक उलटून बीजेपीच्या वटेन गेला, होय बी एक वोट चोरीचो भाग काय ना। सो अशा पद्दतीन जशें ताणें सांगलें विधानसभेक वोट चोरी जाता। आज ग्रासरूट लेवलाचेर जे इलेक्शनां पंचायतच्या म्हणटा ते आमी म्हणटा ग्रासरूट लेवला वयले लोकशाहीतलें एक इलेक्शन जंय लोकप्रतिनिधी निवडून येता, तर ह्या असल्या भागांनी आज वोट चोरी जावन हे सरकार बीजेपी सरकार आपलो हो कार्यभार चलयता। आयज पळयत जाल्यार तुमकां खबर आहा की आयज फूल इंडियेभर तशें गोंयान वोट चोरी जाता आनी हाचो खुलासो आमचे आयज राहुल गांधी जे आमचे नॅशनल काँग्रेसी नॅशनल लिडर आहा त्यांनी एक्सपोज केल्ले आहा। तशें वोट चोरी म्हणटा आमी की पळयत जाल्यार तुमी आयज आमचेच आमदार चोरून व्हेल्ले आहा। सो आयज आमकां वोट चोरी हो मेन मुद्दो आहा। त्या पयलीं आमच्या वोट चोरी करतात, मागीर आमचे आमदार चोरता, मागीर सरकार करता आनी मागीर सगळेंच चोरता। आयज तुमी पळयत जाल्यार आमचे सगळे जॉब हे सगळे चोरलेले आहा। सो ताका लागून हांव सगळ्यांक आमच्या फोंडेकारांक करता की हे वोट चोरी तुमी सगळ्याक जाय आनी आमकां सपोर्ट करा।